जाणवायच्या पुस्तकावेले वाचप. नोश्टी मनशां आपणा मदें मान्यो येवजितात, पूण चुकलेल्यो मान्यो त्यो. बऱ्या मनशाक दोडयेक रावया, कित्याक तो आमकां बेजार करता. आमचे चालीचेर सदां रागार जाता आनी समूत मोडटा म्हूण आमच्यो चुकी दाखयता. आनी आमच्या वडिलांची शिकवण आमी सांबाळिना म्हूण आमचो गुन्यांव करता. तो आपूण देवाक वळखता म्हूण बडाय दाखयता आनी आपूण सर्वेस्पराचो पूत म्हणटा. आमची चिंतना तो कसाक लायता, ताका पळेवूंक पर्यान आमच्यान सोसूंक जायना. ताच्या जिविताची चाल हेरां मनशां सारकी न्हय. दुसरी मनशां चलतात ते वाटेन आपूण चलना. खोट्या पयशां सारकी तो आमकां करून उडयता. चिखलान आपूण मेळो जायत म्हणून आमचे लागीं ताका कांयच नाका. बरी मनशां शेवटाक भागी जातली म्हूण तो सांगता आनी देवाक आपलो बापूय म्हणून बडाय दाखयता. तो सांगता तें खरें जाल्यार पळोवया. ताकाच कसलो शेवट मेळटा तो चोत्रायेन पळोवचें. जर तर बरो मनीस देवाचो पूत देव ताका राखतलो आनी ताच्या दुस्मानाच्या चपक्यांतलो ताका निवारतलो. ओकमानांनी आनी वळवळ्यांनी ताची परिक्षा करुया, अशें तो कितलो दुलोभ आनी आमकां कळोन येतलें. आनी ताची सोंसणीकाय आमी तपासून काडटल्या. लोजेच्या मरणाचें फर्मण ताचेर मारुया, कित्याक कोण आपणाक पावतलो म्हूण ताणेंच सांगलां. असली तांची कल्पना, पूण सगळीं वांकडी. तांच्या नश्टेपणान तांकां कुड्डी केल्यान. देवाची गूट ती वळखनात. भोक्तिवंत जिविताक इनाम मेळटलें म्हूण तांकां कसलोच बरवंसो ना. नितळ निर्मळ काळजाच्या मनशांक इनाम आसा म्हूण तांकां वावडना. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो समाप जातलो. जांचे काळीज दुखवलां खांतोलां, तांचे सवें सर्वेस्पूर आसाच. सर्वेस्पूर खोट्या मनशांक पाट वळटा. पृथ्वी वेलो तांचो राग नाच करता. बरी मनशां उलो मारता. सर्वेस्पूर तांचें आयकता आनी सगळ्या आकांतांतलीं तांकां निवारता. सोबाब. जांचे काळीज दुखवलां खोंतवलां, तांचे सवें सर्वेस्पूर आसाच. जांचे काळीज दुखवलां खोंतवलां, तांचे चडशीं सर्वेस्पूर आसाच. जांचे मन कळवळटा वळवळटा, तांचेर सर्वेस्पूर आत ओडटा. बऱ्या मनशांक उपद्रे खोश्ट बारी उडचितात, पूण त्या सगळ्यांतलो सर्वेस्पूर ताका निवारता. सोबाब. जांचे काळीज दुखवलां खोंतवलां, तांचे सवें सर्वेस्पूर आसाच. सगळे ताचे आडां तो राखता. एक पर्यान तो मोडूंक दिवचो ना. आपल्या सेवकांच्या आत्म्यांक सर्वेस्पूर थारोन दिता. ताच्या गोपांत आसरो सोदतल्यांक तो कदींच खास लावचो ना. सोबाब. जांचे काळीज दुखवलां खोंतवलां, तांचे चडशीं सर्वेस्पूर आसाच. उद्गार. उंड्याच वरवीं न्हय, पूण देवाच्या तोंडांतले भायर सरता त्या त्या उतरां वरवीं मनीस जियेता. जुवांवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजू गालिल्यान भोंवूंक लागलो. जुदेयांत भोंवची ताका खोशी नासली, कित्याक जी देव ताका जिवेशी मारूंक सोदताले.
जुदेवांची तोंबूची परब लागीं पावलोली. ताची भाव भयण परबेक वेतोच जेजू आपुणूय गेलो. उक्तेपणी न्हय, पूण कोणाक कळनासतना. जेरुसलेमांतल्या कांय जाणांनी म्हणलें, जिवेशी मारूंक सोदतात तो मनीस हो न्हय, आनी हो पडे तो सोत्तेन उलयता आनी ते ताका कांयच म्हणनात. हो खरेपणी अभिषेक म्हूण आमच्या वडिलांक कळोन आयला काय? तरी हो खंयचो तो आमी जाणो, पूण अभिषेक दिश्टी पडटलो तेन्ना तो खंयचो तो कोणाक कळचें ना. देखून देव मंदिरांत शिकयतना जेजून व्हडल्यान म्हणलें, तुमी म्हाका वळखतात हय, आनी हांव खंयचो आयलां तेंय तुमी जाणत, पूण हांव म्हजेच ओस्तोंगी येवंक ना. म्हाका पाठयला तो सत्यवंत आनी ताका तुमी वळखनात. हांव ताचे तावन आयला आनी ताणें म्हाका पाठयला देखून हांव ताका वळखतां. ते ताका धरूंक सोदताले, पूण कोणेंच ताचेर हात घालूंक ना, कित्याक ताचो वेळ आजून पावूंक नासलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ सत मनशाक स्वतंत्र करता आनी जिवितांत बरी दिशा दाखयता. देवाचे खुशी प्रमाणे जो मनीस स्वतान जियेता ताची खूब तपासणी जाता. जाणवायेचें पुस्तक प्रमाणीक मनशाचें सोत आमच्या दोळ्या मुखार दवरून प्रमाणीक मनशाक कसली कसली परिक्षा दिवंक पडटा तें सांगता. जेजू स्वतान जियोवपी मनीस आसलो. ताचे सवें कसलेंच फटींगपण नासलें, तरी आसतना ताची परिक्षा जाली. हें सोत आमकां शुभ वर्तमानांत आयकूंक मेळटा. जेन्ना जेजू आपूण देवान पाठयलोलो सोडवणदार म्हूण उक्तेपणीन पोरचेक सांगून दिता, तेन्ना पोरसा ताका स्विकारचे बदलेक तो कोण, तो खंयच्यान आयला हे प्रश्न मनांत हाडून ताका नाकारतात आनी देवाच्या नांवान तो बडाय दाखयता म्हूण ताचो जीव काडूंक सोदतात. पूण जेजू देवा बापाचेर पूर्ण विश्वास दवरून जिवितांत फुडलीं पावलां मारता आनी आपले मिसांव चालू दवरता. जेजू स्वतान जियोवपी मनीस आसलो, ह्याच पासत ताची परिक्षा जाली. भावार्थाक लागून आमची परिक्षा जाता तेन्ना देवाचेर पूर्ण विश्वास दवरून दर अवघडीक फुडो करूंक वावरुया.